सोनवार 1 फेब्रेर 2025. मुखेल वोड. तुमी इतले बेजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ कसो ना? नियाळाक आदार. म्हजी एक इश्टीण वर्साक एक पावट हॉस्पिटलांत वचून आपली पुराय कुडीची तपासणी करता आनी हाचें कारण म्हणल्यार तिका भिरांत आसा आपल्याक काकराची पिडा बी जायत म्हूण. आमकां जण एकल्याक जिवितांत केन्नाय तरी कसली ना कसली भिरांत आसता. एके घरबेस्त वस्तुरेक परसूत जावच्या वेळार भिरांत येता. एका भुरग्याक परिक्षेच्या वेळार भिरांत, वावर करतल्याक नोकरेची भिरांत, फामिलीक उदारपणाची भिरांत, जाणट्यांक म्हातारे पिरायेची भिरांत आनी सगळ्याहून व्हडली भिरांत म्हणल्यार मरणाची भिरांत. आयच्या वाचपाची मुखेल वोड. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ कसो ना? आयच्या पयल्या वाचपांत हेब्रेव 11:19 मेल्ल्यांक लेगून नव्यान जिवंत करूंक देवाक शक्ती आसा म्हूण आब्राम विस्वास दवरता. दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा, आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणें ताची भोक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्रामाक उतर दिलें. आमचो देव सोर पदवेदार, ताका सगळी पदवी आसा. फकत आमकां भावार्थ आसूंक गरजेचो. जेन्ना जिवितांत पिडा, कोस्ट, तुफान उचामळाय, निराशेपण उप्रासता तेन्ना आमच्यो आडकोळी देवाच्या हातांत घालून आनी पूर्णपणी विस्वासान आनी भावार्थान जिवंक गरजेचें. म्हजो थाराव. भिरांत पयस करून मागण्यांतल्यान म्हजें सूख दूख देवाक उबारून भावार्थान जियोंक वावुरतलें.